सांग मरे कंडिशन गाडयेच्या बसून वाट लागता वे रस्तो आता कितकेच महिने झाले असा हा रस्तो वे किती सांगू सोदता आतां गव्हर्मेंटाक तूं मात तरी एक्शन घेवपाचें न्ही ह्या रोडाचेर आनी मात तरी हे तरी कितके आतां ट्रॅफीक जाता हे जाता प्रॉब्लमूच सगळो जाता. म्हजें नांव आनंदी आनंद शेरगांवकर. हांव हांगासर हें देवूळ आसा, दत्तात्रेयाचें देवूळ आसा. त्या देवळाच्या दारान रावन हांव उलयतां. हो पळय रस्तो केला न्हू, तो रस्तो ह्या लोकांक त्रास करपाक केला. लोकांचें बरें करूंक ना. तेंच्यांनी आतां कॉन्ट्रॅक्ट घेतला आनी आपल्या फायद्याचें पळयलां आनी हो रस्तो केला. पूण हांगासर लोकांक कितलो त्रास जाता पळय हेचेर तेंच्यांनी विचार करूंक ना. हांगासर हें देवूळ आहा, पोरमां त्याचो वाडदिवस आहा, तर पळय आतां मानाय घालून आमकां देवूळ धुवचें पडलें. इतलें दाट जालां देवूळ. ह्या मनशांक हे कॉन्ट्रॅक्ट कोण घेता पळय तांकां कितें म्हणपाचें? मात तरी विचार करात न्हू. असो लोक धुल्ल्यान मरता. हांगासर लोकांची दुर्गां घरां सगळीं हांगा अशीं धुल्ल्यान न्हाल्या. उदीक नाल्यार उदीक नासलें, उदकाक आमी कितले त्रास काडले. आनी आतां हे आतां 7-8 म्हयने जाले आतां आमच्या दारान हो रस्तो फोडला पळय, तेचेर विचारूच करिना. उदीक मारता, 5 मिनटांनी उदीक सुकता. हांगासर अशी ट्रॅफीक आहा, तिकडे क्रॉस करून वयतले जाल्यार जायना. आनी त्या धुल्ल्यान सगळो लोक हांगासर न्हाता सारको. मात तरी विचार करात न्हू तुमी. कांयच तुमचे दोळे उक्ते जायना, नाल्यार तुमचे कडेन जायना न्हय. हे धंदे करूंक काडना तेंच्यांनी. कित्याक करतात हे लोकांक त्रास करूच्या? नारकेड आसता हयसून उलयता. आमी हांगासर रावता खूब वर्सां जालीं. पूण सदींच हांगासर कितें ना कितें प्रॉब्लम चालू जाले आसा. उदकाचो प्रॉब्लम, लायटीचो प्रॉब्लम आनी रस्त्याचो प्रॉब्लम आनी खंय पार्किंग ना, रोड सगळ्याक नॅरो आनी हांगासर गजबज. पयलीं हांगासर बरें शांत आसलें, बरी जाम पडटाली. आमी कामांतल्यान येयले, सगळें केलें, सुशेगाद आमी बरें लायफ. आतां हांगासर इतकी गर्दी जाल्या आनी ट्युरिस्ट आनी सगळे रातभर व्हडले व्हडले हॉर्न वाजोवन आमकां न्हिदून उठून उठयतात. आनी आतां कितें करपाचें कांयच कळना. रस्तो बशी रस्तो सारको ना. रस्ते सगळी रातभर गाडयो येतात आनी सगळे आमकां त्रास जाता सारके. हो धुल्लो पळय रस्तो फोडून दवरला. व्हडली व्हडली पायपां घालतात, खंय कितें उदीक व्हरतात तें आमकां कांय खबर ना. सगळें फोडून दवरला. आतां म्हाका दिसता 5-6 म्हयने जाले हे सगळें फोडून दवरला आनी रिपेर करपाचें कांय ना. मदीं येता, मदीं पॅचिंग करता आनी चाललें. आतां कितें करपाचें आमी काय. आनी हांगासर पळय रस्तो पळया, रस्तो कितको आसा पळय. 7 मिटर रस्तो आहा, 7 मिटर रस्तो आहा आनी हेतून गाडयो वयतात आनी हेतून फोडून दवरला आनी सगळें ब्लॉक जाता. डेली ब्लॉक येता आनी हॉर्न मारता. मागीर ते रातची जमिनीसून जागो जावंक जाय. ते बुलेटचे हॉर्न आनी हेचे हॉर्न पळयता पळय आयकोन वता अशी परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी वयर आतां हे नॅरो जाला आनी आमची कोम्युनिटी खंय उरूच येयल्या आतां. हांगासर शॅक्स घालता खंय. आतां हांव खंय घालता आमचे तकडे घालता दिसता म्हाका हे आतां शॅक हाडून ती. जागोच ना हांगासर. जागो म्हणटा तो हांगा उरकूच ना आनी ते आतां सगळे 60 शॅक घालता खंय कोम्युनिटात. आतां हे बाकीचे आतां रोडाचे रोड डिपार्टमेंट, PWD डिपार्टमेंट आनी खंय सगळे इरिगेशन डिपार्टमेंट सगळे आतां खंय न्हिदल्या ते हांव न्हू. ते कोण विचारलें तांकां. ऑलरेडी तेणें सगळे आतां 9 शॅकांक लायसन्स दिवपाचें एप्लाय केला. पंचायती कडेन आमी कंप्लेन केला, मातशें होल्डाचेर आसा. आनी आतां ती सॅकां येयली 60 सॅकां हांगासून वयर पासून इल्लोसो जागा रोड सायडीक टक्कन ते सॅकां घालता. आनी आमच्या हे देवूळ आसा, देवळाची ब्युटी वाडोवपाक तेच्यांनी केला अशें दिसता म्हाका. बरें गार्डन करा, कितेंय करा, कोणाक बसोंक घालता असले सायडीक जागो आसले करा. जागोच ना तेतूनच ते आतां सॅकां घालता आनी आपले बिजनेस करूंक सोदता हांगासर. आनी लोकांचें कांय पडलें ना. लोकांक तांकां त्रास केले जाय. आमकां कसो त्रास जातलो पळय. हो धुल्लो आहा पळय तो आतां पळय आमची घरां पळय, ही आमची झाडां पळयात कशी जाल्या ती पळयात. आतां दुसरो आमी उदकाचो प्रॉब्लम आमी झगडी करून आतां निमाणे आतां थोडे पंप रिपेर केला आनी थोडे उदक आमकां येता म्हणजे तें उदक पिवपाचें ना. आतां बरें उदक केन्ना येता तें वाट पळयता. तो निकतो प्रॉब्लम सॉल्व जाता म्हणजे रोडाचो प्रॉब्लम चालू जाला. आतां रोड रिपेर करून सोदिना ते, डामर घालून सोदिना, सारकें कांय करिना हांगासर. आनी कितें करतले आमची परिस्थिती कितें जाता तें आमकां कळना आतां. हांव ह्या आसगांव गणपतीच्या हेज्या दत्तात्रेयाच्या देवळा कडेन आसा. ही आमची बांय आसा. आमी गरजेक तेजें उदीक खातात आनी ती पळय सगळी दाट जाल्या पळय धुल्ल्यान पळय भितर पर्यंत धुल्लो पावला भितर. आनी ह्यो गाडयो पळय चलोन वयता न्हू ते रातचे कितले जाण पडटा ते आमकां धांवचें पडटा. हांगा हो रस्तो आमच्या दारान थंय कसो आहा तो
सगळे फातर घालून वयर सकल जाल्या लिकेंतल्यान न्हू सामकी जागी जावन जाता येदो व्हडलो आवाज येता. आतां तुमकां पळयात तुमी कितलो वगत जालो तो गावल्यात ते. म्हजें नांव निर्मला मालवणकर. ह्या रस्त्याक पळय आमकां हें कितें जाता तें पळय ह्या रस्त्याच्या धुल्ल्यान आमकां घरान खडली जाता, घरान घाण जाता, भुरगीं सुद्दां शीक पडटा. कितें करपाचें आमी तें तुमी सांगा आमकां. माझे नाव एलेक्स फेर्नांडीस. हांव शोले बामोनवाडीचो रावपी. ह्या रस्त्याक आवय ना बापूय. ह्या रस्त्याक आवय ना बापूय हो PWD मिनिस्टर हो मेला तो आमकां कोणाकूच खबर ना. हो चीफ मिनिस्टर आहा हो ना तो आमकां खबर ना. 1.5 म्हयनो जालो हो रस्तो सारको जाला. सगळ्याक परत वणे पडल्या. इतलोसो आतां कुडको हो रस्तो केलोलो ती पाड हाडला. तितूंतल्यान कितलेच एक्सिडेंट जाल्या आनी कितलेच जाण बाबडे इंजर्ड जाल्या. कितल्याच जाणांच्यो गाडयो 2 व्हिलर डॅमेज जाल्यात. आतां आनी हे तुमी पत्रकार मरे तुमी टीव्ही चॅनलाचे तुमी तरी तेंच्या कानार घालात. लोकांक ते आयकना आनी लोकांची पर्वा करिना. तुमकां मिडियाक टीव्ही चॅनलांक आनी सगळ्या गोवान डेली न्यूज पेपरांक आनी सगळ्या गोंयच्या लोकांक वेगळ्या तें घेवपाचें. सगळो लोक टॅक्स फारीक करता. एकान एकलो तुमी मिडिया आमी सगळे जाल्यार हें आमकां कित्याक कळो. 1.5 म्हयन्यान रस्तो परत वणे पडला तेका. प्लीज टेक द नेसेसरी एक्शन. काम चालू आसा पण बागार काम करता बागार तोडटा कितें करता आमकां कांय खबर ना. तरी सुद्दां आमी कितें करतले कोणाक विचारतले म्हण आमी आपले चलयता गाडयांक कामाक येता आनी आमकां आमचे पोट आमचे कडेन चलना. आतां सद्या तरी कोरोनाच्या टायमार तेन्ना हे सरकारान मातशें बेगीनच्या बेगीन कितें आसा तें करून सगळें वाट मोकळी करून दिवपाची. इतले गाडयांक कामां येता गाडी चलोवंक मेळना. हेज्या खातीर कितें सामान तेजी डॅमेज जाता सामानाची डॅमेज जाता आनी लॉस खूब जाता. पयशाची काय हें ना जोड ना पूण लॉस खूब जाता. तेन्ना सरकारान विचार करून हो ताबडतोब रस्तो जाता तो बेगीन करपाक जाय.